पडल्यो हाजी टँकर आसता ते टँकराचें कॅलिब्रेशन करपाक कितें पयशे मागतात म्हणून हांवें एंटी करप्शनाक सांगलां लक्ष दवरा म्हणून कोणाची एसेट बिसेट कितें चड आसा ताजेरूय लक्ष इन्फॉर्मेशन काडपाक लायलां हांकां तुजे कडेन स्पेसिफीक नांव आसत जाल्यार सांग म्हाका हांव एक्शन घेता म्हजे कडेन एक तक्रार आयिल्ली पयशे मागतात म्हणून कॅलिब्रेशन करता आसतना त्यामुळे हांवें ऑलरेडी एंटी करप्शनाक रिफर केला विशय आनी तांकां सांगलां प्रत्येकाचें एसेट व्हेरिफिकेशन कर कोणा कडेन कितल्यो प्रॉपर्टी जमा केल्या कोणाची घरां केली व्हडली आहा ती पळय आनी एक दीस केन्ना ते रेडूय मार म्हणून तो विजीट पड केले इन्स्पेक्टरान एक पंप बारी म्हाका दिसता 2011 भरपूर केला तेजे फाटल्यान विजीट जालें ना चॅकिंग करूंक लायता चॅक करूंक लायता कितें सामान्य मनशा इफेक्ट जाता कित्याक आमकां खबर आसना की एक युनिट तर उणी घातलो कितले उणी जाता तें डिझल पेट्रोल करूंक लायता इमिजिएटली एक मोहिमूच काडटा म्हयनोभर सगळे पेट्रोल पंप चॅक करून ताका चॅक करून सील करचें पडटा तशें तूं सांगता अशें सगळेच जाण करता अशें ना एखाद्या केसीन एक दोन जाग्यार तशें आसत पण सगळे चॅक करपाक लायता पण ते बेगिनी करपा जाय कित्याक आमकां इफेक्ट चड जाता बारीक मनशाक फाल्यां सकाळच्यान चालू जातलें ओके थँक्यू श्री रोहन खवटे स्पीकर सर म्हज्या कलिगान म्हणिल्ल्या प्रमाणे पेट्रोल पंपाचो इशू जो आसा विथ इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स ते आतां दामता आनी दवरता युनिट्स फास्ट भोंवतात सो टेक्नॉलॉजी हेज बीन चेंजींग एडिशनली टू दीस स्पीकर सर वेन वी टॉक अबाउट कन्झ्युमर्स कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट जवळ जवळ 30,000 डीलर रजिस्टर असतले चायनीज गुड्स आर फ्रीली फ्लोईंग देर आर सो मेनी अदर थिंग्स लायक एक्झिबिशन्स गार्मेंट शॉप सो मेनी अदर टायप ऑफ रिटेल आउटलेट्स विच हॅव बीन देर हे सगळे करता आसतना 8 इन्स्पेक्टर 11 ऑफिसां सांबाळटात आणि आउट ऑफ दॅट वन ऑफ द ड्युटी इज दे टू कॉल अबाउट 20 ट्रेडर्स पर डे वर्सभर सुद्दां आपयले 30,000 पावचे ना ऑफिसानूच बसून सो एंड ऑफ द डे स्पीकर कंज्युमराक इफेक्ट जाता वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी एड जागृती जाता कंज्युमराक सांबाळा हाका सांबाळा वॉट इज द गव्हर्मेंट प्लॅनिंग टू एज फार एज दीस डिपार्टमेंट इज कन्सर्न की एंड ऑफ द डे द कंज्युमर हॅज टू बेर द ब्रंट ऑफ वॉट इज हॅपनिंग जे कोण 2 रुपया एक्स्ट्रा जोडटात 2 आनी कितें करतात हातून कंज्युमराक त्रास जाता सो वेदर आर यू प्लॅनिंग टू इन्क्रीज द नंबर ऑफ इन्स्पेक्टर्स ऑर एनी अदर फर्दर प्लॅन्स ऑफ पयलो प्लॅन आसा तो 3 वेकन्सी आहा त्यो भरपाक लायल्या एके वटेन इट इज अ डायलमा एके वटेन चड इन्स्पेक्टर करीत जाल्यार फुडल्या असेंब्लीक बोवाळ सुरू जातलो की ते वचून रेड करतात आनी त्रास करता म्हणून दोनूय गोश्टी जावंक जाय चॅकिंग जावंक जाय ही गजाल मान्य आसा पण म्हाका दिसता लिगल मेट्रोलॉजी बऱ्यापैकी काम करता तुमी अनेकदां पेपराचेर हाजे हे कॉन्फिस्टिकेट केलें तें कॉन्फिस्टिकेट बातम्यो वाचत आसता तांच्यो कंटिन्युअस तशेंच हे चालू आसता थोड्याशा प्रमाणाचेर वाडलेल्या गरजेचेर हे जावन एक 2-4 पोस्ट आनीक वाडोवपाक म्हाका दिसता काय हे ना तालुक्याक एक आसा काही व्हडल्या तालुक्यांनी 2 करूं येता बार्देस तिसवाडी फोंडा आनी सासष्टी ह्या हाका 2 जाण करूं येता तितले पोस्ट वाडोवपाक हरकत ना नवी टेक्नॉलॉजी घेवपाची आसा और somebody is going to be trained on this as regards to electronic gadgets न्हय जी कितें टेक्नॉलॉजी आसा ती उपलब्ध आसा आनी तांचें काम कितें तर बेजिकली कॅलिब्रेट करप ते कॅलिब्रेशन करपाक जी कितें उपलब्ध आसा तांचे कडेन इक्विपमेंट आहा ती ऑलरेडी आसा आनी एखादें जर तूं बरें कितें आयला जाल्यार आय वील इन्क्वायर एंड आस्क देम टू बाय दॅट मातशें सी जो हा whether kerosene outlets and petrol and diesel pumps have been checked by these inspectors yes म्हटलां स्पीकर सर आमचे बॉर्डरीचेर जे पेट्रोल पंप्स आहा नॉर्थ आनी साउथ आमचे पत्रादेवी आनी साउथाक they are very close to Karnataka and Maharashtra. Who has to look after whether smuggling chalu ha petrol because inga about 15 rupees kide less ha petrol. Who checks this whether it is the same department or what about the quantity which is there in the petrol pump and cans are being filled put in the vehicle and taken to Maharashtra and sold over there not in the vehicles huh? Direct canani galun odle about say 100 liters 200 liters we are at loss because the scheme was specially made for Goans direct smuggling चालू पहिली गजाल समजा कोणे पेट्रोल गोंयच्यान व्हरून महाराष्ट्रान विकले जाल्यार वी आर नॉट एट लॉस वी गेट 0.1 वॅट लॉस महाराष्ट्र सरकाराक जाता आमकां जायना कारण आमकां जी गजाल मेळपाची नाशिल्ली
ती हांगाच्यान ताणें पेट्रोल येयलें म्हणून आमकां कांय नुकसान जायना. दॅट इज वन. नंबर 2, पेट्रोलियम प्रॉडक्ट ट्रान्सफर करतलो जर तूं जाल्यार ताका पेट्रोलियम एक्ट आसा, ताज्या अंडर कलेक्टर किंवा डायरेक्टरेट ऑफ सिवील सप्लाय काम करता. लिगल मेट्रोलॉजी ताका जबाबदार ना. तिसरी गजाल, लोकांनी इंडिजिनस आयडिया काडल्या. कारवार म्हाका एकटो सांगतालो, ताणें आपल्या हाका मारुतीक टाकी 250 लिटराची केली. कॅन बीन कांय गरज ना. तो 250 लिटर पेट्रोल फूल करता आनी कारवार वचून ते 250 लिटर खाली जायसर आपल्या टाकयेच्यानूच सप्लाय करता. आतां कोण कशें करतलो ताका तुज्यान आनी म्हज्यान खूब आडावपाक येतलें अशें ना. इल्लिगॅलिटी भितर कांय ना जर तो हातून घालून येता. आनी जर कॅनान भरता जाल्यार ताका अमक्या लिमीट पर्यंत परमिटेड आहा. तो कायदो हाजो आसा पेट्रोलियम, पण तो लिगल मेट्रोलॉजी करना. त्यामुळे ते दॅट कॅनॉट बी चॅक बाय लिगल मेट्रोलॉजी. As per the attachment, there are 11 offices. Madgaon, Office of Inspector Legal Metrology Madgaon asa and Inspector Legal Metrology Mobile Kit Madgaon. As for my knowledge, म्हापशाय तशें आसपाक जाय आशिल्लें. Either they have not commissioned that office because the structures have been built for a long time back. आणि टँकरी कॅलिब्रेशन करता ते सगळे गोंयचे मडगांव करता. पण म्हापशाचे हांगा डिटेल दिवना. कित्याक दिवना सर स्पीकर सर? म्हापशा म्हापशा तुवें फक्त एकूच दिला सर. म्हापशा what you have given is only one office. That is Office of the Legal Metrology. But there is an office built on the way to going to St. Xavier's College on the left hand side. 11 ऑफिसां आसा, मनीस 8 आसा. त्यामुळे मडगांव आनी सांगे आनी कुडचडे हो एकूच मनीस पळयता. मागीर मडगांव आनी मोबायल किट मडगांव एडिशनल चार्ज तो एकूच मनीस पळयता. तसोच पेडणे आनी बिचोले एकूच मनीस पळयता. बिकॉज 3 people are short. Posts are 11, offices are 11. No. People are 8. I'm not saying that. What I'm asking, sir, Office of the Inspector Legal Metrology Mapsa. Madgaon तुम्ही पहिले sir, Office of the Legal Inspector Metrology Margaon, and also another Office of Inspector Legal Metrology Mobile Kit Margaon. As for my knowledge, Mapsa also have got 2 different centers. One is located in the tourism residency, that is Sidin, and one is located on the way to St. Xavier's College. Whether it is commissioned or not commissioned, what is the reason it has not been commissioned and why it is not been shown as the office? Government has spent so much money on it. What is the reason, sir? ऑफिस दाखोवन नाल्यार हाजो अर्थ ते नोटिफाय जावन ना. No. दॅट मे बी प्रिमायसीस. मनशाच्या काळजान म्हणजे हातून बॉडीन जेन्ना पळय जीव आसता तेन्ना ताका मनीस म्हणटा. तशेंच गव्हर्मेंटाचें ऑफिस नोटिफाय जालें की ऑफिस जाता. टील देन इट इज ओनली अ प्रिमायसीस. That's what, sir. What I'm So saying. I will check up whether it has not been notified. Why notified? Why they not started and when they will start? It becomes office only when it is notified. No, but So it might have not been notified. because okay, Is sir. it Anyway, functioning? you check check करून हांव सांगता कितें. and begin functioning implement or करपाक not? कित्याक sir? What is difficulties faced? If what he says as a correct, I will get it It notified. is correct, sir. If you want, I can give you document, sir. घेता मरे हांव. But sir, now what is the why I'm saying, sir? कितें जाला sir? The tanker जे आसा, they all over Goa, they have to go to Margaon. Even when the facility has been provided in Mapsa, they have not commissioned the same. And what is that? I was given the impression because टँकर पळय वता तांचे कडच्यान पयशे घेता म्हणून तक्रार आयल्या म्हजे कडेन. ते मे बी दे आर किपींग ऑल कलेक्शन सेंटर एट वन पॉयंट. maybe I will check up. ते तुम्ही करता न्ही एसीबीन घातला म्हणटा न्ही सर. दॅट यू आर लुकिंग. तुम्ही अँटी करप्शन ब्युरो घातला म्हणटा न्ही सर. ते सांगला कारण सांगणारे लोक भियेतात. नाव सुद्धा हांगा कोण पयशे घेता ते. आमी आमच्या गोंयान तशें ना. तूं सगळे हवेर उलयतात. त्यामुळे आय हॅव डायरेक्टेड अँटी करप्शन टू इन्व्हेस्टिगेट बिकॉज नो वन नेम्स द कन्सर्न पर्सन हू टेक्स द मनी अँड हाव इट इज टेकन. वेगली सांगलें म्हाका टँकरवाल्यांनी. सांगू ना आनी सर चार्ज आतां म्हादेव नाका येतलो सर. मागीर सांगया सर. हा बिजी उरता. तूं सांगता त्यो फॅसिलिटीज म्हापशा ना. 2 ऑफिसीस आर कमिशन्ड इन न्यू ऑफिस एट म्हापसा दत्तवाडी. Assistant Controller 1 and 1 for the Inspector. Both are together. So, but there is one more. Ask them whether why it is not commissioned. St. Xavier College वयता रस्त्यार लेफ्टाक येदे व्हडले ऑफिस बांदला with facility of a tank to calibrate tankers.
It has been built, it is not been commissioned. He may be not aware of it. I will bring They are him. not commissioned. Okay, they will So make what it is the reason of not operational. commissioning? Move to next question. Sri Francisco Pacheco. उत्तर छापील प्रमाणे. Sir, my question was very specific. The number of farmhouses are built on a year area of 2,000 square meters in the state of Goa. I asked actually, Speaker Sir, for 2,000 and till date, but it was changed and made 2010. Anyway, Speaker Sir. Speaker Sir, Mark Inga answered the department and Dila. Department has not issued any approval for construction of farmhouses in the plot area measuring 2,000 square meters since 1/1/2010 till date. Speaker Sir, हे क्वेश्चन फकत इतल्या कामां इंचालें स्पीकर सर. म्हाका मुखेलमंत्री नदरी हाडपा दिसता. हें कात कितको चलत तें TCPचें. गोंया सोबत गोंया more than 5,000 farm houses आहाय. Government is continue process. तें हांवें इंचालें स्पेसिफीक रायट फ्रॉम 2000 स्पीकर till date. म्हाका दिता आसतना कांय ना म्हूण दिला 2010 पूण स्पीकर सर मुझे एकूच म्हणणे आहा स्पीकर चीफ मिनिस्टर विचारपा दिसता. देर आर फार्म हावजीस ते जे एप्रूव केलो हांवें ती अकॉर्डिंग टू द TCP नॉर्माचे एप्रूव केलो हांवें. म्हाका कितें एक आन्सर दिलो स्पीकर सर. हांवें विचारलें नेम ऑफ द बिल्डर इन नॉर्थ गोवा हू हॅड बिल्ड द बिगस्ट फार्म हावस कॉम्प्लेक्स इन नॉर्थ गोवा. नांव दिलां हारून इब्राहिम म्हणून. इब्राहिम गोंया स्पीकर सर गोंयकार नाय पूण आजारांनी हाय. म्हाका स्पीकर सर म्हाका चीफ मिनिस्टराक विचारपा जाय कित्याक हें कात तुका आहा. म्हाका कळपा जाय कितली फार्म हावज आहाय ती. स्पीकर सर उत्तर नील दिला का. ते कारण आसा ताणें 2,000 स्क्वेअर मिटराचेर विचारला. फार्म हावसीस आर नॉट परमिटेड बिलो 4,000. ताणें उत्तर प्रश्न चुकीचो विचारला. प्रश्न जर तूं विचारलेलो फार्म हावजीस कितले जाल्यार उत्तर मेळटलें. ताणें स्पेसिफीक विचारला नंबर ऑफ फार्म हावजीस आर बिल्ट ऑन एरिया ऑफ 2,000 स्क्वेअर मिटर्स इन स्टेट ऑफ गोवा फ्रॉम 1/1/2010 टील डेट विथ डिटेल्स ऑफ ओनरशीप. स्पीकर सर फार्म हावजीस आर परमिटेड ओनली इन द एरिया ऑफ मोर दॅन 4,000 स्क्वेअर मिटर म्हणून ताका उत्तर मेळून ना. ताणें मिस्टेक केल्या भितर. स्पीकर सर म्हाका खबर आहा विथीन 4,000 स्क्वेअर मिटर फार्म हावस आसपा जाय. पूण स्पीकर सर हांव हिंगा एलिगेशन इश्ट करना पूण म्हाका हिंगा मंत्र्या नदरे हाडपा जाय. म्हाका हांव हिंगा ह्या हावजान सांगूंक सोदतां गेल्या त्या 10 वर्सां जालीं ह्या सभाघरां हांव मोर दॅन 5,000 फार्म हावज दाखयता वीच आर इलिगल. बेजीक एमिनिटीज कितें प्रोवायड करपा जाय जावं इलेक्ट्रिसिटी जावं कितें ते ह्या मोस्ट ऑफ द फार्म हावजीस दे हॅविंग स्विमींग पूल ग्राउंड +1. बेजीक कितें आहा स्पीकर सर TCP नॉर्माचे ताका प्लास्टर आसपाची पडना. ही सगळी लग्जरी आसूची पडना. पूण स्पीकर सर हांव मंत्री नदरी म्हण हाडटा कांदोली देर आर मोर दॅन 25 फार्म हावजीस विथ स्विमींग पूल एंड गिवन टू द आउटसायडर्स. हेंचे स्पीकर सर मुखेलमंत्री कितें एक्शन घेतलो नाजाल्यार एक हावज कमिटी अपॉयंट करुया आनी हांव दाखयता म्हाका पर्सनल इन्स्पेक्शन करपा जाय. हांव दाखयता मोर दॅन 5,000 फार्म हावजीस आर देर वीच इज इलिगल. तो कितें सांगता तातूंत स्पीकर सर अर्थ आहा. त्यामुळे हांव हाजेर हावज कमिटी आयज अपॉयंट करपाची गरज ना. आय वील अपॉयंट अ स्पेशल इन्स्पेक्शन टीम फ्रॉम द टावन प्लॅनिंग एंड ऑब्टेन रिपोर्ट आनी मागीर फुडल्या असेंब्ली पर्यंत तुका रिपोर्ट दिवपाक लायता. हांव फार्म हावजान हे सगळे इलिगॅलिटी करपाक येना. तूं सांगता त्यो लेट मी इन्स्पेक्ट दॅम एंड देन कम बॅक बिफोर द हावज इन नेक्स्ट 2-3 months. Speaker, since you're going to form a committee, whatever members, I want to specifically give the few farm houses names and the location. If you're going to take an inspection of those farm houses and give a report for next session.